First of all, I'm welcoming C. Krishna Chetty, a famous jewelers of especially the South India. आणि आज गेली कित्येक वर्षा ह्या फिदाल्गो हॉटेल त्याचबरोबर मडगांव सुद्धा त्यांचे एक्झिबिशन सुरू असतात आणि आज हे एक्झिबिशनाचे उद्घाटन करपा खातीर आमी आयिल्ले आसात. म्हजे बरोबर उपस्थित आसात मॅडम डिकुन्ना, आमचे CKCचे प्रोप्रायटर, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे म्हजे पत्रकार बंधू, तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो नमस्कार. हांव परत एकदां म्हजे वतीन एज अ आमदार येनात्यान तांचे म्हजे गोंयान स्वागत करता आनी गोंयकारांक जो तेंचें जें कलेक्शन जें आसा तें कलेक्शन तांचो डिझायन एक वेगळो तरेचो आसता, एक युनिकनेस आसता, तातूंत निश्चित तें परचेज करचें अशें म्हजें सगळ्या ह्या गोंयकारांक भावांक एक नम्र अपील आसा, आव्हान आसा. ज्या वेळाचेर एक आमी अस्तुरी म्हणटात किंवा एक गोल्ड म्हणटात किंवा डायमंड म्हणटात, खरें म्हणल्यार आज गरिबांतलो गरीब मनीस सुद्धा भांगर घेवप ही आमच्या पुर्वजांची एक प्रथा आसा आनी तें खरें म्हणल्यार इन्वेस्टमेंट. आजच्या ह्या जमान्याक इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट इन टू द पार्सल ऑफ लँड, बट इट इज व्हेरी इजी टू इन्वेस्ट इन द गोल्ड. आनी गोल्डाची जी प्रायस जी आसा ती खूप वाडत वता. गरिबांतलो गरीब मनीस सुद्धा हें सगळें घेवपा खातीर खूब आतुरतायेन वाट पळयता आनी दीस इज अ ऑपॉर्च्युनिटी आसता. ती ऑपॉर्च्युनिटीचो लाभ घेवचो अशें हांव गोंयकारां कडेन मागणें करतां. कारण थोडे जर आमी जर पुंजेक जर एकठांय करून जर दवरलें जाल्यार मुखावले जनरेशनाक किंवा जे हेर्स जे आसा तांच्या खातीर खूब समाधानकारक आसता. कारण आमकां खबर नासता केन्ना कितें घडटलें, केन्ना कितें जातलें तें. आनी म्हणूनच अननेसेसरली हांव इतलेंच म्हणटलो, आज बरेचशे जाण म्हजे गोंयकार आज फटवलेले आसात. खंय फटवलेले आसात? वेगळे बँक्स आयिल्ले आसात जेंचें रजिस्ट्रेशन ना किंवा ते रेकग्नायज ना. आपल्याक चड इंट्रस्ट मेळटा म्हणून पयशे व्हरून खंयचे तरी बँकेन दवरलेले आनी आज फारवलेले आसात. हजारो कोटी आज गोंयकारांचे गेल्ले आसात. हें हांव कित्या वयल्यान सांगता, कारण कॉर्पोरेशन मिनिस्टर आसतना बरेचश्यो काही गोश्टी कागाळी कंप्लेंट्स ह्या वेळाचेर आयल्यो. म्हणून हांव म्हणटलो की थोडेशें गोल्डा भितर तुमी इन्वेस्टमेंट करून तुमचें येणारें जें नेक्स्ट जनरेशन जें आसा तेज्या खातीर तुमी थोडेशें राखून दवरचें अशें म्हजें नमळायेचें मागणें आसा. वेन वी टॉक अबावट द CKC, तांची खूब कडेन इंडियन भितर डिफरंट मेट्रोपॉलिटन ज्यो सिटीज जी आसात तातूंत भितर ब्रांचीस आसात. इवन तांचे अशे तरेचे एक गिरायक, एक कस्टमर सुद्दां जर तांकां जर एक आवडलो जाल्यार ते तुका घेवन वचून तूं नंतर पयशे दी अशें म्हणणारे सुद्दां तांची एबिलिटी आसा. हें दीस इज आय हॅव पर्सनली एक्सपिरियन्स. आतां तुमी म्हणटाले कितें हांव आमदार जालो, मंत्री जालो म्हणटा एखादें तुका दितलें, तशें नासना. आज हांव मंत्री ना, बट द रिलेशन दे आर डेव्हलपिंग द रिलेशन. दॅट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द CKC वॉट आय हॅव सीन. आनी म्हणून हांव सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करतलो, तुमी ह्या आस्थापनान येवन तांचें एक्झिबिशन, तांचें डिझायन, त्यांची हॉस्पिटॅलिटी म्हणजे गिरायकाक कशें हँडल करप, दीस ऑल जी कला जी आसा त्या त्यांच्या सगळ्या स्टाफा कडेन आसात. आनी म्हणूनच आज वार्षिक गेली एक डिकेड जाली ते गोंयान एक्झिबिशन घालतात. आनी आय एम व्हेरी प्राऊड दॅट लास्ट सो मेनी इयर्स अँड यू आर द विटनेस फॉर इट. आज कार हांव मंत्री ना, बट स्टील दे गिव मी अ रिस्पेक्ट. सो आत्तां म्हाका भितर येता सांगपा लागले आमचे यू ओनली टोल्ड मी you are the luckiest person, lucky charm, she said. So I am, and within one text message there हांवें ताका कन्फर्म केल्लें आसा माय प्रेजेंस. आय कॉंग्रेच्युलेट हिम आनी हांव देवा लागीं प्रार्थना करतलो की ताका ह्या वेवसायान भितर भरभराटी प्राप्त करून दिवचे. गॉड गिव हिम इन अ गुड स्ट्रेंथ आनी तेंचो बिझनेस जो आसा तो खूप वयर सरतो. कारण मेहनत ही खूप महत्वाची असतात आणि त्या दृष्टिकोनातल्यान गेली लास्ट 57 इयर्स यू आर इन दिस 157 इयर्स
157 years they have तांकां लागीं आसलो ब्रँड तयार करपा खातीर इन्स व्हॅल्यू. सो तो एक हें करपा खातीर आज तेंच्यांनी ते गोंयांत जें पावल दवरलेलें आसा तेंचें पावल एक यशाच्या शिखरा पर्यंत जावचें, तांकां भरभराटी प्राप्त करून दिवची अशें हांव मागतां. आनी आजचें एक्झिबिशन आमच्या हातांतल्यान ओपन जाल्ल्या बद्दल हांव तेंचे खूब आभार व्यक्त करतलो आनी तुमचे आभार व्यक्त करतलो, कारण ही जी बरे डिझायन्स तुमी आज आमच्या अस्तुरे जे आसा ते अस्तुरे कडेन पावोवपा खातीर तुमी जें काम करता तें खूब महत्वाचें आसा. हांव सगळ्या अस्तुरींक विनंती करतलो की येवचें, बरें कलेक्शन जें आसा तुमकां आवडलें जाल्यार तुमी डेफिनेटली परचेस करचें आनी तुमचे मुखावेले जनरेशना खातीर तें सांबाळून दवरपा खातीर तुमी येवचें अशें मागणी करतलो. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. सो थोडेशे पॅटर्न्स तुमी पळयल्या मेन्सान बा तुमकां कितें लायक जाल्ले आसा पॅटर्न्स? डेफिनेटली पळय कशें आसा न्ही, मेन्सान तितलो जो पॅटर्न जो आसा पळय न्ही, मेन्साक कितें लागता, एक फिंगर रिंग लागता आनी तुका गळ्या घालणारी सरपळी आसता, बरोबर, ताचे पलीकडे ब्रेसलेट. आतां कशें जालां, खुबशे जाण चेन घालून वता आनी म्हाकाय कशें म्हज्या गळ्यान ल्हानांतली ल्हानपणा पासून ल्हानांतली ल्हान चेन ती म्हाकाय ती मातशी पॅशन आहा कळ्ळें. बट द लेडीज ज्यो आसा, खरें म्हळ्यार लेडीजाचे एक कपळाचो कुंकू जो आसा आनी गळ्यान भितर एक हार, ताका एक वैभव प्राप्त करून जाता आनी ताजी ती शोभीतकाय जी आसा, ताजी ती सुंदरकाय जी आसा तितलीच आनी फुलयता आनी हें सगळें अस्तुरीक खबर आसा. आनी म्हणूनच बरे तरेचे डिझायन्स पॅटर्न्स आज ह्या एक्झिबिशनाक लागिल्ले आसात. जात तितले बेगींतल्या बेगीन तुमी पावल एटलिस्ट बूक तरी करून दवरचो, पळयचें, नाल्यार मागीर सोंपलें म्हणपाक नाका, वरायटीज म्हणपाक नाका अशें आसा. आनी द चेन्स जे आशिल्ले पळय न्ही किंवा माळो ज्यो आसा ते जेंट्सां खातीर बाकीच्या सगळ्यां खातीर खूब बरे तरेचे डिझायन्स तेंचे कडेन आसा. तुमी त्या डिझायन्साचो लाभ घेवचो अशें म्हाका. सर एक सध्या तुम्ही आता म्हटलं की इन्वेस्ट करचे भांगरान अशें म्हणून परिस्थिती अशी आसा की जे भांगर 30-35 हजारान घेताले एक तळो जावं पवन आमी म्हणटा गोंयांत, आज 1,66,000 प्लस जाल्ले आसा. म्हणजे ह्या तुमच्यान कशें इन्वेस्ट? डेफिनेटली मनशाची जिवनशैली जी आसा आज तितलीच बदललेली आसा. एक वेळाचेर आमकां 5 पयशांचे पेपरमॅट मेळटाले, आज ते 5 पयशां वयल्यान आमकां 50 रुपये आज एक बरी चॉकलेट घेवपा खातीर सुद्दां आसा. आनी म्हणून हांव म्हणटलो की बदलत्या काळानुसार आनी हे म्हारगाय जी आसा ताका आमकां प्रवाहान भितर वचचें पडटलें, कारण तो इन्वेस्टमेंट जो आसा पळय न्ही तेजो एस्पेशली इन लास्ट 30 इयर्स जर आमी जर पळयली, भांगराची जी प्रायस जी आसा ती सकयल देंवले ना, उलट जाल्यार ती वाडत गेल्ली आसा. इवन खंयचे मार्केट शेअर्स पडले सुद्दां न्ही ते कमी आयले ना, एटलिस्ट तितलोच तरी प्रायस मेळटलो, कारण ते शेअर्स न्ही, शेअर्स एकदां घेतले जाल्यार डम्म करून पडले जाल्यार यू आर फिनिश. बट इन गोल्ड तुका टायम मेळटा कितलें, आनी जितलें ओल्ड आसता तितलेंच तें गोल्ड जें आसा पळय ताका खूब इमेन्स व्हॅल्यू आसा. आनी म्हणटलो जो क्वेश्चन तुवें जो केल्लो आसा पळय न्ही, जशी पयलो पगार आशिल्लो 30 रुपये, आज पगार जाला पर डे 3,000 रुपये. म्हणजे सादे गवणे जे आसात, मेजन्स जे आसात, दे आर अर्निंग 2,000 रुपीज मिनिमम, आनी त्या वेळाचेर आशिल्लो फक्त 300 रुपीज 200 रुपीज. दर इज अ बिग डिफरन्स इन दॅट. सो वी कॅनॉट कंपेर तो प्रायस आनी हो प्रायसा कडेन आमी कंपेर करपाक शकना. जशी मनशाची जिवनशैली आसा तशें तें वाडत वता अशें म्हाका सांगचें दिसता. प्रायम मिनिस्टर मोदीन सांगला की भांगर घेवचें न्ही म्हणून. सी त्या गोष्टी कडेन हांव इतलेंच म्हणटलो की गरीब जो मनीस जो आसा, कारण हें फक्त लिमिटेड पिरियडा खातीर ताणें म्हणिल्लें आसा. इट इज नॉट दॅट परमनंटली ताणें म्हणूं ना की तें घेवचें न्ही अशें म्हणून, लिमिटेड पिरियडा खातीर म्हणिल्लें आसात. पण व्यतिरिक्त आय डोंट वॉन्ट टू मेक द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, बट हांव इतलोच म्हणटलो, कारण गरीब लोक आज ज्या त्या वेळाचेर म्हजी आजीचें हांव सांगता, जे आजीक हांवें पळयलां ती खंय ना खंय तरी कितें तरी पुजेक करून बारीकशें लक्ष्मी हार म्हणून त्या वेळाचेर आसतालें तें करून दवरलें, म्हणून तेजो आमकां शिक्षणाक फायदो जालो. लक्षांत धरा. सो उलोवपाक आनी सांगपाक खूब सोंपें आसता, बट गरीब जो भुरगो जो आसा तेंचें हें खरें जें पुंजी जी आसता पळय न्ही ती ताकाच खबर आसता, ज्या त्या वेळाचेर काही गोश्टी त्यो आसतात पळय न्ही. आनी दीस इज प्रायम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान कितें सांगलें, इट इज फॉर लिमिटेड पिरियड, ही आर नॉट परमनंटली ताणें तें घेवचें न्ही अशें म्हणूं ना. सो आमचें आज कितें आसा, हांव जो आज हांगसर उद्घाटन करपाक आयिल्लो आसा तो कित्या खातीर आयिल्लो आसा की हें पयलूच आमगेलें फिक्सूय जाल्लें आशिल्लें
नाल्यार फाल्यां सकाळीं हांव आयलो मरे भारतीय जनता पक्षाचोच आमदारूच उद्घाटन करता. दॅट शुड नॉट बी अ कॉन्ट्राडिक्टरी, बट दीस इज माय पयलूचें. आनी दे आर डुईंग द बिझनस व्हेरी फेअरली. लास्ट 157 दे आर ऑल्सो द इकॉनॉमिक एनहेन्स करपा खातीर, बूस्ट करपा खातीर देअर रोल इज व्हेरी वायटल एंड व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑल्सो. दॅट ऑल्सो वी हॅव टू अंडरस्टँड. ओके, थँक्यू सर. चलो. Shri Govind Gaudeji, MLA of Triol constituency, and I must say the jewelry pieces here are exceptionally beautiful and so intricate, and it's amazing. For about 157 years now, C. Krishna Chetty group of jewelers has been in existence, and it's really amazing. And of course, it's amazing for the economy, a boost to the economy, of course, and it's amazing that here at Goa in Hotel Fidalgo, where we are home now to this amazing jewelry. And of course, hats off to the entire team involved, Mr. Tejas, marketing head of CKC Jewelers, and of course executive director Mr. Chaitanya Vikota. It's really a pleasure. Thank you so much for inviting me here, and I'm really honored to be here. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.